सदच्या जाग्यार बसचे न्हय अशें मडगांव पालिकेन सांगल्या उपरांत पारंपारीक भाजी विक्रेत्यांनी आमदार आनी मंत्री दिगंबर कामत हांची भेट घेतली। विक्रेत्याक भायर काडचे नात अशें मंत्री कामत हांणी तांकां आश्वासन दिलां। तशेंच ह्या विक्रेत्यांक कायमस्वरुपी सुवात दिवपाचो यत्न करतलो अशेंय तांणी आश्वासन दिलें। क्लियर म्हजो थिंकींग क्लियर आहा। एग्रीकल्चरल हे तांकां लागून सगळां गोंयांत कोणी कितें सांगू दे आर कंटिन्युअसली डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर इनकम। ते कितें कितें रोयतात कितें कितें करतात आनी आपलें पोट भरतात। थंय तांकां मार्केट मेळना। हांवें एग्जांपल दिलें चिबडां मोठी जाली थंय तुका 5 रुपया मागले हांगा तांकां 20 रुपया मेळटले। घोसाळीं आनी कितें ते हांगा घेवन येता सिजनल कितें आसा तें हांगा हाडून विकता ती मुद्दम। आतां बसना ती खूब तेंप जालो बसता। सो तांच्या खातीर सेपरेट एक अरेंजमेंट करपाची हांवें एक्सप्रेस केली आहा। इनफॅक्ट हांवें आतां एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलां हांगा जेन्ना मल्टिपल पार्किंगाचो कन्सेप्ट जातलो थंय सुद्दां जर आमी तांकां कितें ल्हानशें बांदून एक थोड्या 15-20 जाणांक एकोमोडेट करपाक शकता वी शूड एकोमोडेट। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आवर गव्हर्मेंट टू प्रोटेक्ट देम। तांकां आवय बापूय कोण ना तांकां प्रोटेक्ट करपाक हांव शकना जाल्यार मागीर हांव मंत्री कित्याक हें म्हजो थिंकींग सामकें। प्लॅन फायनलायज करपाक जाय हें करपाक जाय थंय हांवें तांकां ऑलरेडी सांगलां तांकां सगळें प्रोवायड करपाचें तो प्रश्न ना। हांव तांकां रस्त्यार उडोवपा ना इतली गॅरंटी आहा। सध्या तांकां बसपाक दितले तुमी सांगलां ना हांव पळय तुमचे मुखार सांगलां एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलां चीफ ऑफिसराक सांगलां तांकां आसा थंय बसली तांचे कडेन मेजेर जायनाका टील बी ट्राय टू हेल्प बाय रिएक्ट।